तीन आणि मारा उतरते ऐको आमका समर्पून पवित्र बलिदाना या गव्यास एका स्थळ्या उल्हासून प्रिय देवा गीता गायन आणि अलगा दिव्या ताने केल्या सुरुकारा मोगाल भवन आणि बहिणीनो देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्ता म्हणून मागता सांजूदुता देवाक समर्पण केल्ल्या या पवित्र थळार आयच्या दिसाच्या या भक्तीपणाक हांगासर जमलेल्या तुमकां हरी एकल्याक मोगाचो स्वागत म्हणटा या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात अर्गन जावन मीस पेटयता रॉन रोशन डिसोजा कुळूर वीना मोंतेरो विजयडका जोकिम पिलोमिना सिक्वेरा किन्निगोळी थॉमस अल्बुकर्क नारावी एम्ब्रोस विंटो नारावी नॅन्सी विंटो कार्काळ सेल्विन अरान्ना मुंबई निशा किरण कोरेयानी कुटाम बेळमान जराल्ड अल्वानी कुटाम शंकरपुरा रोशन आणि शालेट कॅस्लिनो कालत्तूर मेल्विन आणि स्टेसी लानपुलवाडो क्यालम सिलास लानपुलवाडो नवीन मेल्विन आणि निराल सिक्वेरा किराम जसिंत सिक्वेरा बजपे क्लारा लुइस निडोडी सेलिन बिंटो मुल्की विवियन डिसोजा निकुटाम सुरतगा रॉबर्ट बर्नाडिस पलाडकास स्टॅनी सिंथिया डिसोजा निकुटाम पानीर क्लिप्टन डिक्रोज मुकामार एल्रिक जोशुआ डिसोजा लानपुलवाडो दुल्सिन रिनीटा पिरेरा मूडबिदे फ्रैंक जुलियाना कोटिनो मियार वियोला सुआरिस पलिमार विन्सेंट पेट्रिशिया आणि वियोला सुआरिस पलिमार लेन्सी आणि वेनिशिया सुआरिस पलिमार सेलिन डिसोजा किन्निगोळी रोजी डिसोजा बोळकुंजे रॉबर्ट ज्योति मिनेजस ऑस्पेट लेतिशिया फर्नांडिस पलाडका प्रज्वल लोबो उमजोर प्रवीण नजरेत मदर तेरेजा वाडो अतीना कुटिनो सांजूदवाडो रेनिटा शशिधर मैसूर डेल्ना मरिया डिसोजा मदर तेरेजा वाडो जोविटा प्रिमल सल्डाना निडोडी रॉल लार्स डिसोजा मैंगलोर प्रत्येक तेसांपासून मीस पेटयता प्रवीण मिनेजस मुंबई बरी भलायकी आनी मतीक समाधान मेळच्या खातीर एलन नोएल डिसोजा बेंदूर कॅल्विन पिंटो कार्काळ सल्वदर लोबो कालतूर सुजाना कोरेया मुंबई बरी सेरी फावो जावच्या खातीर जियोन कोरेया मुंबई बरें काम मेळचे खातीर ऑल्विन शांती रोड्रिगस कोटा तेरेजा अल्मेडा आनी कुटाम पलिमार रॉयस्टन फरायस आनी कुटाम मैंगलोर कॉलिन डिसोजा किन्निगोळी वियोला सुआरिस पलिमार विन्सेंट पेट्रिशिया वियोला सुआरिस पलिमार आशा लविटा डिसोजा बजपे अनिता फर्नांडिस नित्या दरवाडो बऱ्या भलायके खातीर एनी मेरी डायस कासरगोड मॅग्डलिन डिसोजा लानपुलवाडो रेनिटा शशिधर मैसूर एल्ड्रिन लुइस चिंतामणी घरच्या मोबसोद मीस पेटयता ग्रेगरी मेरी डिसोजा किरेम लिओ मेंडोन्सा किरेम लिडविन सल्डाना कुलशेखर विजय पेरेरा उडुपी रॉबर्ट ज्योति मिनेजस हॉस्पेट आयरिन फर्नांडिस बेळवाई देवदीन मिरांदा कुटुंब जल्मा बसून मीस पेटयता ऐवन मिरांदा आणि कुटाम पलिमार देवदीन इग्नेशच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता ऐवन मिरांदा आणि कुटाम पलिमार देवदीन रोनाल्ड एबेलोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता ऐवन मिरांदा पलिमार देवदीन क्रिस्टोफर फर्नांडिसच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता ऐवन मिरांदा पलिमार देवदीन क्रिस्टिन वेगसच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता सिस्टर मारिटा बजपे सिस्टर आलिस मिनेजच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता सिस्टर मारिटा बजपे देवदीन सिस्टर आलिस मिनेजच्या आत्म्या बसवत दुसऱ्या वर्षाच्या उगडासा मीस पेटयता रॉबर्ट आणि ज्योति मिनेजस हॉस्पेट देवदीन तिमोथी डिसोजा आत्म्या बसून मीस पेटयता डेस्मंड डेविस डिसोजा मदर तेरेजा वाडो देवदीन वलेरियन मोंतेरो आणि रोजलिन लोबोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता डेस्मंड डेविस डिसोजा मदर तेरेजा वाडो देवदीन स्टीवन डिसोजा आणि अर्सुला लोबोच्या आत्म्या बसून मीस पेटयता डेस्मंड डेविस डिसोजा मदर तेरेजा वाडो या सत्य सवां खातीर ह्या मिसाच्या बलिदान वेळी आमी मागता आसतना आमची तेसवा मागणी जे कितें घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा सकड सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करून आमी मागया आज आमी प्रत्येक जावन देवदीन जाल्ल्या सांजूदाच्या भक्तिकांच्या आत्म्या खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत हांव देवदीन जाल्ल्यान आमी उडास काडया तांच्या आत्म्याक शांती आज ह्या पवित्र थळार आमी विशेश तरान मागया सकड आमी उबे रावन ह्या मिसाचें बलिदान भेटोवंक फुडें सरया बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमी हर एकली विवेंगाड आमी एक नमुन्याची
एक एक नमनेचे जिवीत आमचे जाल्यार एक संगत सत ते जावन आसा आमी सर्व एका कुडीचे सांदे आनी जेजूच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे आमी जावन आसतना त्या प्रमाणे जियोंक प्रयत्न करया। आमकां हर एकल्याक आमचें जिवीत आसतना आमी हेरां सांगताय मिसळोन जिवोवचें जावन आसा आमचें खरें ख्रिस्ती जिवीत तें मोतीन दवरून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आयती जावया। आमचें मिसाचें बलिदान फावते बरी भेटोवचे खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया हांव पातकी सर्पदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडलो अपराध ह्या बसत सदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता। सर्पदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्ताच्या जिविताक पावो। आमेन। सोमिया काकूत सोमिया काकूत क्रिस्ता काकूत क्रिस्ता काकूत सोमिया काकूत सोमिया काकूत प्रार्थुया। देवा आमच्या मोगाळ बापा धर्मदूत सांजूत देवा वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें ताच्या मागण्याच्या आदारान चड आनी चड मनशां तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक भावार्थान मांडून घेवन तुका वळखूंक फावो कर आनी अशें आख्खे पृथ्वीचेर तुजी पवित्र सभा वाडत वचूं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे आनी पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना। सांत पावलोन रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले बसाप बाबा भयणीनो आमी सबार सण तरी क्रिस्ताच्या एकवटांत आमी सर एक कूड एक कुडीच्या विविध सांद्या आमी एकामेकां मेळोवन आसाव। देवान आमकां एक एकल्याक दिल्ल्या कृपेक सरी जावन आमचे थंय आसलेली देणी विविध एकल्याक प्रवाद करचें देणें मेळ्ळां जाल्यार आपणाक दिल्ल्या बाबार्थाचे मापान तो प्रवाद करूं। कारबार चलोवचें देणें मेळ्ळां जाल्यार पेल्याचे सेवे खातीर तो तें चलोव। तो शिकोवनदार जाल्यार आपलें देणें तो शिकोवच्याक वापरूं। हेरांक उत्तेजन दिवचें देणें मेळ्ळ्यार हेरांक तो उर्बेवंत करूं। दान दितलो उदार मनान दिवं अधिकार चलयतलो जतनेन चलोव दयाळ कर्ण्य करतलो तो आस्त्या तोंडान करूं। तुमचो मोग निश्कपटी जाय वायट कांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया एकामेकाक क्रिस्ती बावंडा भशेन मैपासान चला। पेल्याक मान मर्याद दिवच्यांत एका प्रास एकलो पयलो जाया। कळनातलेल्या मिनतेन आनी आत्म्याचे उमेदेन सोम्याची सेवा करा। तुमकां लाभलेल्या बरबशांत संतोष पावा। ख्रिस्ता अनवरा मदें सोसणीक जाया मागण्यांत थीर रावा। गरजेंत आसलेल्या तुमच्या बावंडांक कुमोग करा। आयिल्ल्या गेल्ल्यांक सत्कार सन्मान करा। तुमकां दग दितल्यांचेर आशिर्वाद मागा। आशिर्वाद म्हळें हांवें शिराप न्हय। संतोष पावतल्या सांगता संतोष पावा रडतल्या सांगता रडा। सकटांतय एकच रितीन चला। देवाचें उतार हें देवाचे वडपकार
पोरा तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. सर्वेस्परा म्हज्या काळजान गर्व ना, म्हज्या दोळ्यांनी वडविकायची दिसती ना. वडपणाचो रस्तो हांवें धरूंक ना, म्हजो हात पावना तसल्या कार्याक हांवें हात घालूंक ना. तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांती सांबाळ सर्वेस्परा. करेस मुजें काळीज हांवें थंडानी शांत कर दवरला. आवयच्या हातांत न्हिदलेल्या दुसडलेल्या बाळशा बरी मुजें काळीज शांती समाधानान जियेता. तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. तुझे मुखार म्हजो आत्मा शांतीन सांबाळ सर्वेस्परा. हालेलुया 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 हालेलुया. येया म्हजे सरशीं समेस्त तुमी कश्टतल्यान आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशेव दिता म्हणटा सोमी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. तवळ जेवणार बसून आसल्या मदल्या एकल्यान जेजू लागीं म्हळें, देवाच्या राजांत जेवणाक बसता तो मनीस बागीच सई. जेजू ताका जाप दिवन सांगूंक लागलो, एका मनशान वडयेक जेवण केलें आनी जायत्यांक आपयलें. जेवणाचो वेळ येताना सगळें तयार जालां, येया म्हणून आपयलेल्यांक सांगूंक ताणें आपल्या साकरांक धाडलो. पूण ते सकळ एक सारकी न्हिबा दिवंक लागले. पयलो ताका म्हणालो, हांवें एक शेत मोलाक घेतलां, तें म्हाका वचून पळोवन ये जय, देखून दया कर, म्हाका माफ कर. आनी एकलो म्हणालो, हांव 5 जोतां पाडे घेतल्यात, तांची परिक्षा करन पळोवंक म्हूण हांव भायर सरलां, देखून दया कर, म्हाका माफ कर. आनी तिसऱ्यान म्हळें, हांव खाजर जालां तितलोच, देखून म्हाका येवंक जायना. साकर पाटी आयलो आनी सगळी गजाल ताणें धनियाक सांगली. धनी सगळोच रागान पेटलो आनी साकराक सांगूंक लागलो, तुर्तान भायर सरन शाराच्या रस्त्यांनी आनी गल्ल्यांनी वच आनी सकड दुर्बळ्यांक, पांगड्यांक, कोरड्यांक आनी तोंट्यांक आपोवन हाडून ये. उपरांत तो म्हणालो, सायबा तुजे हुकमे प्रमाणे सकड कर्न जालें, पूण आनीकी जागो आसा. तवळ धनयान साकराक सांगलें, तर तूं राज रस्त्यांनी आनी वय बगलेच्या वाटांनी वच आनी लोकांक बळान भितर हाड, अशें बरो म्हजें घर. हांव तुमकां सांगतां, जांकां आपयल्लें तांचे मदलो कोणूच म्हजें जेवण चाखोवंक पावचो ना. देवाचें उतर हें, वाकणी तुका क्रिस्ता. आयच्या पयल्या वाचपा विशयांत थोडो नियाळ आमी करचो बरो, कित्याक ते आमच्या दिसान दिसाच्या जिविताक संबंध जाल्ले, लक्षिल्ल्यान संबंध जाल्ले संगती जावन आसात. सांत पावलान रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें
आणि थंयसर सुमार एक 8-10 वाक्यां आसात आणि ती 10 वाक्यां आमच्या हर एकल्याच्या जिणेंत हर एका दिसा आमी पाळी जय जाल्ली तसली. आमी सकड विविंगड पावल म्हणटा जाल्यार एका कुडीचे सांदे आमी जावन आसा आणि ती कूड जावन आसा जेजू क्रिस्त. जेजू क्रिस्त आमचे मस्तक आणि जेजू मस्तक जावन आसल्या त्या कुडीचे सांदे आमी थोडे जाण हात जाल्यार थोडे जाण पाय, थोडे जाण कान, थोडे जाण दोळे, थोडे जाण जीब, थोडे जाण चामडे, हे सकड जेजूच्या कुडीक जाय जाल्ले सर्व आमी जावन आसा. आणि सांत पावलान हे सविस्तार रितीन सांगलां कशें आमी चलत जाय त्या विशयांत, कशें आमी करी जाय आनी कशें चिंती जाय आनी कितें करी जाय त्या विशयांत. पौरुषांत उलयता आसतना हांवें एका आमच्या फिरगेजीच्या स्त्रीये लागीं म्हळें तूं पोरू खंयच्याय एका कामाक येवंक ना कितें जालें विचारलें. म्हजो मांडो दुखतालो फादर म्हणाली. मांडो दुखल्यार तुकाच कितें जालें, तुका येवंक कितें जालें गे म्हूण विचारलें. मांडो म्हजोच न्ही गे फादर म्हणाली. वय म्हजो मांडो दूख जाल्यार म्हाकाच दुखता, म्हजो हात दूख जाल्यार म्हाकाच दुखता, म्हजो पांय दूख जाल्यार म्हाकाच दुखता, दुसऱ्या कोणाक दुखना. देखून मांडो जाल्यार म्हजोच, हात जाल्यार म्हजोच, कान जाल्यार म्हजोच, पांय जाल्यार म्हजोच. देखून खंयच्याय एका आमच्या त्या कुडीच्या विश्वाक कितेंय चड उणें जालें जाल्यार आमची सगळी कूड ती संकश्टान वळवळटा. तर आमचे मदें कोणीय एकलो कश्टांक पडलो जाल्यार ही सगळी जेजूची कूड कश्टांत वळवळटा. हे आमी चिंतून पळय जाय. त्या खातीर सांत पावलान सांगलें मस्त संगती हांगासर आसात, मस्त संगती 10 वाक्यांनी सुमार संगती 8 आसात आमच्या जिणेक संबंद जाल्ल्यो. एकल्याक प्रवाद करचें देणें आनी एकल्याक भावार्थाच्या मापान ताणें तें करी जाय आनी एकल्याक कारबार चलोवचें देणें आनी एकल्याक पेल्याची सेवे खातीर वावुरचें देणें, एकल्याक शिकोणदार जावचें देणें आनी एकल्याक उत्तेजन दिवचें देणें आनी एकल्याक दान दिवंक आसचें देणें आनी अधिकार चलयतलो जतनेन चलोवं, दयाळ करण्यो करतलो दयाळ करण्यांचो करूं. हर एकल्याक ताका ताका संबंद जाल्ले. सांत पावल सांगता आसतना हर एकलो आमकां टिचर म्हूण वळखूंक ना, आमकां हर एकलो फादर म्हूण ताणें काणूंक ना, हर एकलो कितें एक अधिकारी म्हूण काण घेवंक ना, हर एकलो एक बँकांत गी एका ऑफिसांत गी काम करचो म्हूण काण घेवंक ना, हर एकलो एक टिचर गी मास्टर गी म्हूण काण घेवंक ना. हर एकल्या विंगड देण्यांक ताणें त्या त्या प्रमाणे दिल्या. आनी तशें आसतना म्हजी कूड खाली हात न्हय, म्हजी कूड खाली पांय न्हय, म्हजी कूड खाली तकली न्हय, पूण तकलेक जर तर म्हजी तकली दुखता जाल्यार म्हज्या कुडीक दुखता. म्हजो पांय दुखता जाल्यार म्हाका चलोवंक जायना, म्हजे कूडच दुखता. म्हज्या काळजाक दुखलें जाल्यार म्हजें काळीज मात्र न्ही, हांव सगळो देजस्प्रार जाता. हें सांत पावलान सांगलें सत आमच्या जिणेंत रुजू जाता. आमच्या कुडीक तशें जालें जाल्यार आमचो वाडो म्हणली एक कूड काण घेवया, थंयसर गुरकार आसा आनी प्रतिनिधी आसा, ताचे सांगात आमी काम करता. आनी एका कुटुंबाक कितें देणी देवान दिल्यांत ती आनी एका कुटुंबाक दिवनात. एका जर तर वाड्यांत एक 30 कुटुंबां आसात जाल्यार 30 कुटुंबांची देणी विंगड. थोडे ग्रेस्त आसात तांकां इल्लेशी धन दिरव्यान इल्लेशी कुमोग करयत. थोडी दुर्बळीं आसात तांकां तांनींत येवन खंयचेंय एक काम करन वाड्या खातीर तांणी कुमोग करयत. आनी थोडी खंतार म्हणटलीं आसात तांणी खंतारांत भाग घेवन तांचे लितुर्जीच्या दिसा तांणी थंयसर येवन तें काम करयत. आनी थोडी बरें वाचतात तांणी वाचून त्या कुडीक थंयसर एक संबंद आसा करयत. अशें विविगड देणी आमकां दिल्यांत जाल्यार ती हर एक देणें
आमच्या बऱ्यापणा खातीर आनी सगळ्यांच्या उदारपणा खातीर एक वाड्याची न्ही एक फिरगेची सिंथेसिस आनी थंयसर विगार आसा ताचे सांगता वावुरची धार्मीक भाव भयणी आसात तर ताचे सांगता आमी एक संबंध दवरूंक आसा आमच्या फिरगेजेंत सुमार एक 200-250 कुटुंबां आसात 250 कुटुंबां हर एक कुटुंब विंगड रितीन आसात आनी जेजू सांगता हर एकल्यान आनी एकल्याचो मोग करी जाय मोग आमी करता पूण आमच्या भोंवतणीचे ते कंपाउंड वॉल आसा पळय ती उबार जावन येतात दीस येता कित्याक म्हळ्यार आमकां ताका पळोवंक नाका या ताणें उलयल्लें आयकोंक नाका या हांवें उलयल्लें ताका ताणें आयकोंक नजो ताची कुंकणां इशल्या म्हज्या गाद्यांत गांवाक म्हज्या तोटांत येवंक नजो ताची गोरवां म्हज्या कंपाउंडाक येवंक नजो पूण आमी एकामेकां मोग करता हें फोटो मोग करताय जाल्यार एक्चुअली पयलें एक काळ आसलो आमी ल्हान आसतना घराक कंपाउंड नासलें ताच्या जाग्यांतल्यान हो वयतालो हाच्या जाग्यांतल्यान तो वयतालो पूण थोडे फावटी लढाई जाताली जाल्यार ते थोड्याच वेळाक मागीर परत्यान ताच्या बागलांतल्यान हांवें वचजय त्या खातीर ते विसरतलें हांव पूण आतां तशें ना हांव म्हजें घर म्हजें कंपाउंड ताच्या बायलें म्हाका पडोवन वचोंक ना खंयच्याय संगतींत आमी आनी एकल्या सांगता मेतेर जावंक तयार ना या आनी एकलो म्हाका नाकाच म्हणलें भावान म्हज्या माय फिरगेजेंत म्हज्या वाड्यांत म्हजो एक सैरो गुरकार त्या वाड्याचो आनी पोरो करेजमाच्या वेळार तो म्हाका फोन करता अंकल अशें जालां आमच्या एका घरांतल्यान आनी एका घराक खोरी सोरोंक आसा आनी तांणी ताका दिवंक आसा हात वचून दिवंक आसा तांणी ताका खाण घेवंक आसा खाण घेवन एक दीस तांच्या घरांत मागणें करूंक आसा आनी ताच्या उपरांत नॅक्स्ट घराक तो वेता तशें करना आसा पूण आमची पोलां आनी एकली मनीस आसा ती तांणी म्हज्या घराक खुरीस हाडचो नाका हांव खाणेवंक तयार ना म्हणटा हांवें कितें करी जाय अंकल म्हण इसार लागलो तो हांवें सांगलें कितें करचें तिच्या घरा जर तर येवचेंच नाका जाल्यार तुका कांय फोर्सान व्हेल्यार तातूंत कांय फायदो ना तूं तुज्या घरा हाड तांच्या घरांत तुज्या घरा हाड तुज्या घरांत आनी हाडन तिच्या घरा पावीत कर कित्याक म्हळ्यार जर तर तिका पावोंकूच तो कुरीस खाण घेवंकूच नाका जाल्यार तांच्या घरांत हांव न्हू नाका कित्याक म्हळ्यार तांचे लेक ती दितेली पूण तूं गुरकार जावन कितें माया मोगान करी जाय तें माया मोगान कर तूं कित्याक म्हळ्यार फाल्यां सकाळीं तांचे दोळे उगते जातले आनी ती करूंक तांचें काम बऱ्या तरान करूंक पावतली आज मोगाच्या भाव भयणीनो हेंच आमच्या त्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें तुमचो मोग निश्कपटी जाय जाय वायट खांटाळून बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया वायट खांटाळा बऱ्याक लबदल्ले तुमी जाया वायट खांटाळा म्हणले देशान वायट करतल्या मनशाक खांटाळा म्हूण सांगूंक ना ते कुटुंबाक खांटाळा वय तुका आनी ताचे मदें कितें संबंद बरो ना व्हड न्ही पूण ताणें त्या कुटुंबान तुका कितें केलां तें कुटुंब वय त्या कुटुंबाच्या एका मनशाक कळ्ळें कितें की तुका बरें ना ताणें बरें करूंक ना म्हणलें तशें तें कुटुंबूच तुका नाका म्हणून पयस काडचें कसलें सत या कसलें क्रिस्ती जिवीत घे म्हळें आनी एका क्रिस्ती भावंडा भाशेन मैपासान चला तुमी एकामेका मैपासान चला पेल्याक मान दिवच्यांत मर्याद दिवच्यांत पयलीं तुमी जाया आनी कळनातले मिनतेन आत्म्याचे उमेदीन सोम्याची सेवा करा आमी ताची सेवा करता आसतना ताची सेवा करची न्ही सोम्याची सेवा आमी करता आनी एकल्याक आमी आनी एका कुटुंबाची कांय सेवा करता जाल्यार थंयसर एक पिडेस्त आसा ताका आस्पत्रेक व्हरोंक कुमोग करता जाल्यार पेलो दुर्बळो जावन आसा ताच्या भुरग्यांक इस्कॉलाक व्हरोंक ताका फीस दिवंक पयशे ना जाल्यार म्हजे कडेन इल्लेशे देवान दिल्ले आसा ते हात उखलून दिवच्यांत एकामेका उदारी जाया म्हणून सांग पावल सांगता
एकामेका दान दिवच्यांत एकामेका उपकारी म्हूण दाखोवच्यांत उदारी जाया हे सगळें आयच्या त्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां तर आमी कुटुंबाचे सांदे एका कुटुंबाचे सांदे म्हजीत कुर्त एक कुटुंब आनी ताचे विश्वे वेंगड म्हजें घर एक कुटुंब आनी थंयसर आवय बापूय भुरगीं आनी तांचो आजो आजी ही सकड एक कुटुंब आनी म्हज्या कुटुंबांत असलेंत एक सुमार 30-35 कुटुंबां मेळोन वाड जाता तें एक कुटुंब आनी असले एक 6-7-8-20 वाडे मेळोन एक फिरगज जाता तें एक व्हडलें कुटुंब आनी असलो फिरगजो मेळोन एक दियेसीस जाता तें ताच्याकी व्हडलें कुटुंब दियेसीसी मेळोन सगळो राष्ट्र जाता राष्ट्राचें एक जाता तें एक व्हडलें कुटुंब आनी सगळीं आमी क्रिस्ती लोक भाव भयणी एक कुटुंबाचे सांदे तशेंच आमच्या कुटुंबांत न्हय जाल्ले सांदे आसात तांकांय आमी तिरस्कार करचे नाका जावं पुरो आमचे क्रिस्तांव न्हय जाल्ले सांदे आसात तांचोय आमी मोग करूंक आसा तें जेजूनच सांगलां सांत पावलान बऱ्या तरान आमकां कश्टांवर मध्ये सोंसणीक जाया मागण्यांत तीर रावा गरजेंत आसल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा गरजेंत आसल्या तुमच्या भावंडांक न्हय क्रिस्तांवांक मात्र गरजेंत आसल्या तुमच्या भावंडांक कुमोग करा आयिल्ल्या गेल्ल्यांक कोण आमगेर येतात तांकां सत्कार करा गौरव दिया सत्कार करा आनी तें जावन आसा खरें क्रिस्ती जिवीत आज मोगाच्या भाव भयणीनो सांत पावलान सांगले ह्यो संगती आमी आयकत आसतना उडास आमी दवरया आमी सर्व एका कुडीचे सांदे आनी जेजू म्हणल्या त्या जेजू जावन आसा आमचें मस्तक त्या कुडीचे आमी सांदे जर तर हात आपूण पांय न्हय देखून हांव काम करना म्हणत जाल्यार देखून पांय हांव हात न्हय देखून हांव चलना म्हणत जाल्यार कश्ट आमकांच कुडीकत देखून जेजूच्या कुडीचे सांदे हांव आनी तूं जावन आसतना त्या प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न करया तें आमचें जिवीत जावं दी तर आज जें कितें सांत पावलान सांगलां घरा वचोन परत एक पोटी वाचा 12वो अध्याय 5 वाक्यांत मुखली मुखली थोडे वाक्य थंयसर आसात आनी ते दया करून परत्यान वाचा आनी परत्यान वाचा आनी ते पाळूंक प्रयत्न करा भेटैता वास्तुक स्वीकार करे बापा हुंड्या वायना संगी भेटैता हिदेनी मानंत गे ये बापा स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिवा जीवनाचे नंद कर स्वीकार कर बापा काणीक मोगान दिता तुका आशीर्वादीत कर मोगान तुझ्या दिवा जीवनाचे नंदन कर मोगाळ भाव भयणीनो हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देव पाक मानता तसलें जावन मागात तुमच्या बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या देवा सरेश्वर मानून घे सरेस्परा भाग्यवंत धर्मदूता सांत जुदान आपणाक आपयलेल्या जेजूच्या मोगान बरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोशान आपलो जीव खर्चिलो आनी रगत वारयलें तीच सोडून आमच्या काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता ते आमच्या सोडणेच्या बलिदाना वरवीं आमकां उर्बा आनी बळ दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया
सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदधर आणि सासनाच्या देवा, सर काळे आणि सर थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवण सगळ्या मनशांक परगट करच्याक तुवें ती धर्मदूतांचे उबण्यादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी एका व्हडा मोगान आमी निरंतर तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या सर दळबरां संगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता. पवित्र बराचो सर्वेस्पो सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओ सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओ सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाताच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें हें रगत. पातकांचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारोवतेलें. हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी चडवणीची खाल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्ख्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो सौदावो आमच्या भगियन बापा, पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुना जुवानपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या बाबा भयणीची काकूद कर. एक घडीभर आमी दोळे धांपिया. ह्या पवित्र थळाच्या देवादीन जाल्ल्या सर भक्तिकांच्या आत्म्या शांती मागतना आमच्या आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यान सोडासकान तांच्या आत्म्याक एक घडीभर शांती मागया. तांकां आनी तुज्या इश्टगती ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक मै पासान तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. हांव कामरिये देवाचे माये सांगता. बगेवन जुसे तिचो पती, बगेवन दमदतान सांजू तादेव आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. आनी सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान
सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन दैर घेवन म्हणया. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवकासाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेगतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक रसवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बवर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येत्यान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोबय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. जेजू क्रिस्ता तुजे कुडन संकामी येता तूं आमच्या जडचणी केस सडन जावं पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्मेंत कुडीन भलायकी आनी वकात दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण ज्या उतरनेस म्हाका भलायकी मेळटली. Sumia tuka Singkatrika Yenya tuja Aurakon rauta Swagat tuka Avazita Jivit mujhe samarpita Sumya tuka Singkatrika Yenya tuja Aurakon rauta Swagat tuka Avazita Jivit mujhe samarpita. जीवो बुंडो तू जीवितिंसो जीवितांचे तू नंदन करसो शाश्वत सुखा भरून पावसो शाश्वत सुखा पावसो सुम्या तुका सेवकत्रिता येण्या तुझ्या औरातून रावता स्वागत तुका आवाज दिता जीवित मोजे समर्पिता. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा बगेवन जुतात देवाच्या जैते वंत मोरना पसोत ह्या नव्यानाच्या दिसा हो संस्कार आमी संभ्रमला तातूंत घेतल्या तुज्या पुताच्या महिमेवंत कुडी रगता वरवीं तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां बर आनी ताचे भशेन मरा पर्यंत तुज्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां तीर करून दवर हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. समेस्त आमी बसया. मोगाळ भवन आनी भयणीनो
परत एक फावटी सांजूद उता देवाक समर्पण केल्ल्या ह्या पवित्र थाळाक तुमकां हरी एकल्याक हांव मोगाचो स्वागत म्हणटा. हरी एका मंगळारा हांगासर पावणे 8 वरार तेर्स 8 वरार मीस 9 साक्रामेंताचें आराधन 9:30 वरां सोंपता. 10 वरां कुमसारा 10:15 वरार परत तेर्स 10:30 वरार मीस 9 साक्रामेंताचें आराधन 12:30 वरार भक्तिकांक जेवण आसा. स्टॉलाक भेट दिवन आत्मीक आनी भक्तीक वस्तू घेवयेत. गरजेक पडचे बूक तुमकां स्टॉलांत आसात. डिवायन मेडिसीन गांठी दुखी गॅस्ट्री भुरग्या पिडे संबंधी वखदां ऑफिसान तुमकां मेळटात. ती घेवन ताचो फायदो तुमी जोडयेत. मिसाचें त्या संवाद दिवंक आसा जाल्यार ऑफिसान तुमी दिवचें. पुणशताच्या अभिवृद्धी खातीर तुमच्या मोगाचें दान आमी स्विकार करता. ऑफिसान दिवचें. मंगळाराच्या जेवणाक स्पॉन्सर वा प्रयोजक रावन तुमकां आमी आपोवणे दिता. सगळे स्पॉन्सर जायना तर तुमच्या खुशेचें दान आमी संतोशान स्विकार करता. तुमी दिल्ल्या दाना वरवीं दोनपरांचें जेवण तयार करूंक आमकां साध्य जाता. तुमच्या घरांनी जल्मादी जुबले कुमगार असली बरी कार्य आसतना ह्या पुंतळाचो उगडास करा. त्या लेखा जेवणाक आदार दिया. सर भक्तिकां तुमचे खातीर मागतलीं. आज हांगासर म्हज्या धाव्या कुशी आश्रयाच्या बिल्डिंगान होमिओपॅथीक मेडिसीन लाभता. मुडवेद्रे आळुवास होमिओपॅथीक मेडिकल कॉलेजीची डाक्टरां नर्स आसात. ताका कोणायक होमिओपॅथीक मेडिसीन गरज आसा जाल्यार ताचो फायदो जोडूंक हांव तुमकां उलो दितां. हरी एका मंगळारा हांगासर 9:30 ते 10:30 वरां पर्यंत हे मिटिंगां चलतात. जी कोण आमाल पियोन्याक वळख जाल्लीं आसा जाल्यार ह्या मिटिंगाक आयिल्ल्या मारे बाद जायतें बरेंपण लाभता. तरी करून तुमी वा तुमच्या कुटुंबांत कोणी आसा जाल्यार तांकां असल्या मिटिंगाक हजर जावंक प्रोत्साहन दिवंक उलो दिता. आज जेवणाक स्पॉन्सर दिल्ल्यांची नांवां वाचून सांगतना हैसो प्रधान याजक मानेदी बाब लिओ वेगस वाती वांटतना तुमी मुखार येवन तुमच्या मानाची वाद घेजय म्हूण तुमच्या लागीं उपकार मागता. रॉन रोशन डिसोजा कुळूर, तेरेजा आल्मेड आनी कुटुंबाची पालिमार, विल्मा सांगतीस आनी कुटुंबाची किन्नेवळी, इवा आनी नाथान कॉड्रस दुबाय हांगासर आसा जाल्यार कोणी मुखार येवन ह्यो मानाची वाती घेवंक हांव तुमकां उलो दितां. सकडा आमी दिबी घालया. सांजूद उता देवाच्या मनाक नवेन आमी सोलोवन व्हरया. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. पात्रोन सांजता देवा आमचे पासत विनाती कर. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. भाव भयणीनो सर्गीचो आमचो मोगाळ बाप आमचे मागणे आयकता. बघेव जुता देव सर्गाराजान जेजूच्या जिवानपणाच्या महिमेंत आसून आमचे पासत विनाती करता. सांजूद देव आनी हे सांत भक्त प्रत्येक जावन मोरी आमची सर्गीची माय आमचे मजतीन जेजू आमच्या एकमात्र मध्यस्थ मारिपात आतां आमी सांगता मागया. सुम्या जेजू क्रिस्ता तूं आमचो मध्यस्थ आनी देवाच्या घराण्याचो व्हड बाप, तुका आमी आमचे मागणे भेटयता. तुका आनी धर्मदत्तो जोदता देवाक आसलेल्या प्रत्येक इश्टागारीचो आमी उगडास करता. बगेवन देवाच्या मोवाळ मोगाक आमी आमचे मागणे मेळयता. ये जेजू मनशाच्या कुटुंबांतय तुवें दाखोवच्या अपरमीत मोगा खातीर आमी तुका दिन वसता. तुज्या कुर्साच्या मोरणाक आमचे मागणे आमी लक्षिल्ल्यान मेळयता. त्या बलिदानावरी देव बापा निरंतर होगळाप लाभता आनी सुमेस्त मनी देवाक मानवता. जेजू आमच्या भावार्थ उदेशीत वाता करोस आमचे मदें आसाय म्हूण आमी सत म्हणटा. तुज्या पवित्र आत्म्यावरी आमचे देय देवाचो आनी पेल्याचो खरो मोग वाडय. आतां आमी बगेन जुत्ता देवाच्या विनवणेन तुजे मारी पादुबाच्यो गरजो आनी अत्रे तुज्या दैवीक कुशेवरमणे तूं जारी करतलोय म्हूण आमी बरवसता. ये जेजूच्या भोव पवित्र आनी उदार काळजा सर आमचे पातेने आमी तुजे देय दवरता. तुका जावं महिमा मान आनी वगळा सदां सर्वदा आमेन. सांजूद देवाक विशेष मागणे. या संवसारी जेसो सैरो आनी धर्मद जावन आसलेल्या बगेव जोता देवा ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ.
जेजो सोडवंदारा सोम वाळ मोगतून जाणा जाल्लोय ताच्या सोडवणीची सुवार्ता तुवें पयस असलेल्या लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान भरून तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशी ह्या संवसारी जेजो लागीं तुका आसलेलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय बरीच कष्ट अडचणींनी संपोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्यांचो तूं केरिती शारिती जावन आसाय तुज्या मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पूर्ण शेता पातयेनीन आयलां सुमिस्त आमी बसया मोगाळ भवन आनी भयणीनो सभा जनांनी हांगासर तांची त्या सवान दान दिल्ली आसात ह्या घडी हांव वाचून सांगतना जर तुमची त्या सवा हांगासर आसात तुमी मागा नांतर तुमच्या काल जमान्यात जे कितें त्या सवां घेवन ह्या पवित्र थाळार आसात ही सकड त्या सवां भावार्थान पातयेनीत बरोवशान उभान दिवन मागा मोगाचें न्हू संजूद देवाची मजत आसा मोगाचें न्हू पोरो विगार जराल बापांनी सांगल्या भाशेन आमी सगळे कडेन वचून निमाणे येवचे सांजूद देवाच्या मजतीक कित्याक तो असाध्य आसलें साध्य करता म्हणली आमची पातयेनी आनी खंडीत आमचो बरो असो तो निराशी करिना तेगून ह्या घडये सांजूद देवाच्या मजतीन सकड आमची मागणी त्या सवा सुमयाच्या पांयांत आमी समर्पण करया विशेष तरान मागया सुमयाची सकत करपा सांजूद देवा मारिपाक ह्या घडये आमच्या जिवितान विशेष तरान वालच्या खातीर 18 जाणां बरी भलायकी मेळच्या खातीर 12 जाणां बऱ्या सांबाळाचें काम भाव जावचे खातीर 7 जाणां बऱ्या कुटुंबाची सैरी भाव जावचे खातीर एकल्याक नाना रितीच्या उपाद्रांत सुडका मेळच्या खातीर एकल्याचे प्लेटलेट काउंट्स नॉर्मल जावचे खातीर 6 जाणांच्या हातापांयाची गांठी दुखून जावचे खातीर एकल्याचे पायल्स पिडा गुण जावचे खातीर 6 जाणांक आमाल पिवून येता सुडका मेळच्या खातीर 8 जाणांक BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल जावचे खातीर तेगांक सर समस्याने आर्थीक अडचणी पर्याय जावचे खातीर एकल्याचे चेस्ट पेन आनी युट्रस सिस्ट संपूर्ण गुण जावचे खातीर दोगांक परगांवान कामाची भद्रती लाभच्या खातीर एकल्याचे जिबेर आसली दोवी शिबांक गुण जावचे खातीर दोगां भुरग्यांनी सुडाळ उलोवची करपा मेळच्या खातीर 8 जाणांक भुरग्याचे देणे भाव जावचे खातीर 7 जाणांच्या कुटुंबान शांती समाधान राज जावचे खातीर एकल्याचे वेरिकोस वेइन्स दूख संपूर्ण गुण जावचे खातीर तेगांचे हट आनी राग निवारचे खातीर एकल्याचो जागो नावा जावचे खातीर एकल्याचे एक्सिडेंट जाल्लो पांय गाय गुण जावचे खातीर दोगांक युरोप वेची विजा खंयचेय समस्या नासतना फावो जावचे खातीर एकल्याक काजाराचें कार्य बऱ्यान जावचे खातीर तेगांक एग्जामान बरे मार्क्स घालून पास जावचे खातीर एकल्याचे इन्शुरन्साचे पयशे बेगीन मेळचे खातीर एकल्याचो बांदतेर बऱ्यान जावचे खातीर एकल्याक कोर्ट केजीक जीक आपणावचे खातीर 30 आनी 8 जाणांनी तांच्या प्रत्येक त्या सवां खातीर मागोवंक सांगला मोगाचें न्हू हाचे सांगता राजेश पिंटो दुबय ताणें जॉब इंटरव्यू दिला ताका कॉल येवच्याक एक बरें काम मेळचे खातीर जेसिंता डिसोजाक ताका गोल्डन विजा मेळच्या खातीर आलिस म्हणल्या बहिणी 80 आनी 2 वर्सांनी ताका बरी भलायकी मेळच्या खातीर विल्सन म्हणल्या बाबाक एक बरें काम एक बरी सांगातीन फावो जावचे खातीर ॲलन लस्रादो आनी एलिटा डिसिल्वा तांकां एक भुरग्याचें देणें प्राप्त जावचे खातीर विशेष तरान मागया ग्लेन आनी ट्रिजा तांचे शिकाप बरें करचे खातीर क्लिपवर्ड आनी मेटिल्डा तांच्या बरी भलायकी मेळचे खातीर स्टेला क्रिस्टोफर 90 आनी 2 वर्सांची प्राय बरी भलायकी तिका मेळचे खातीर सिसिलिया सेरावान तांच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगला रोस्लिन डिसिल्वा ताचें काम आमी मागलें ताका मेळिल्लें तें परमनंट मेळचे खातीर उरच्या खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगला त्या खातीर आमी मागया विना रोड्रिगस म्हणल्यार भयणीक बरी भलायकी आनी दुबायंत एक बरें काम पाव जावचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या भयणी खातीर आमी मागया देवदीन मतायस सरावो विल्सन सरावो आनी विल्फ्रेड सरावो आनी मार्क रोड्रिगस तांच्या आत्म्या शांती आमी मागया फेल्सी मस्करिनस आनी कुटुंबाची ह्या भयणीक एक्सिडेंट जाल्लें थोड्या तेंपा पयलें आतां परत तिच्या पुताक एक्सिडेंट जाला आनी हे सगळ्या कुटुंबान एक न्ही आनी एक आनवरां वयर वयर येतात आनी त्या देखून ह्या कुटुंबाक सुडका मेळच्या खातीर बरेपण ह्या कुटुंबान वालच्या खातीर विशेष तरान मागोवंक सांगला तांचे खातीर आमी मागया मेलोरा स्वीडल ह्या भयण दुबय विजिटींग विजार गेला ताका बरें काम मेळचे खातीर ताणें मागोवंक सांगला ह्या भयणी खातीर आमी मागया नॉर्बर्ट म्हणलो आमचो भाव परगांवांत आसा ताचें रेसिडेंट परमीट रिन्यूवल बऱ्यान जावचें ताचें काम कितें आसा तें बऱ्यान चलचे खातीर मागोवंक सांगला ह्या भावा खातीर आमी मागया एका चरक्या भुरग्याक बरी भलायकी जानवायेचें देणें समजोनी शिकयल्लें ताच्या मतीन उरचें करपाक आनी वडिलांक विधेयी जावन चलचें करपाक मेळचे खातीर मागोवंक सांगला ताचे खातीर आमी मागया एकल्याक कोल्ड एलर्जीक आनी गांठी दुख नीव रावचे खातीर आमी मागया
एका स्त्रियेच्या मतीन आसलो घुसपट गोंदळ तो निवारो सगळे समस्या इत्यार जावं भलायकी बरेपण तिच्या जिवितान लाभचे खातीर तिच्या दोगांय भुरग्यां खातीर विशेष तरान आमी मागया. एक भाव हांगासर पयस जावन आयला ताजे जिवितांत संपूर्ण भलायकी बरेपण ह्या भावाक लाभच्या खातीर ताचें जिवीत आनी ताच्या कुटुंबाचें जिवीत सगळें बरें येवच्या खातीर प्रत्येक जावन ताच्या दुयेक भलायकी बरेपण शिकाप शिकोवंक करपा आनी सगळें जिवीत बरें जावचे खातीर हें सगळें कुटुंब आशिर्वादी जावचे खातीर हें सगळें कुटुंब सुमयाच्या पांयां तळा आमी समर्पण करून आमी मागया मोगाचें न्हू. तशेंच एका स्त्रियेन तिच्या भुरग्यांक एक बरें काम मेळचे खातीर एका भुरग्याक काम मेळना सदां बरें काम मेळचे खातीर आनी एका दुयेचें इंटरव्यू आसा एक बरें काम मेळचे खातीर मागूंक सांगलां तिचे खातीर आमी मागया मोगाचें न्हू. आनी जे कितें आमचे लागीं कोणें मागोवंक सांगलां तांची त्या सवां आमच्या काल जमान्यांत जें कितें त्या सवांक घेवन ह्या पवित्र थळार आमी आसा सकड त्या सवां ह्या घडये सुमयाच्या पांयां तळा सांजूतात देवाच्या मजतीन समर्पण करया आनी आमी मागया मोगाचें न्हू. अरदान तुका सुमयान जेस वंदन तुका सुमयान जेस महिमा तुका सुमयान जेस नमान तुका सुमयान जेस स्तुती तुका सुमयान जेस होगलाप तुका सुमयान जेस प्रणिपात तुका सुमयान जेस जय जय तुका सुमयान जेस हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Heal them, Lord Jesus. May your mighty power flow into them, Lord Jesus. मगला जेसू या घडये या सकड भावनांक तुझ्या पांयां तळावर समर्पण करता सुमिया तुझी दैविक सकड कृपा तुझी जिवितान वाळून दी सुमिया आपोर तांणी आशिल्लें बरेपण या पवित्र तळ्या तांकां लाभोवन दी सुमिया समाधानान संतोषान हांगा तावन तांकां दार सुमिया म्हूण तुजे लागीं परतून मागता तुजी दैविक देणी तांच्या जिवितान वाळे बळ भलायकी तांकां दिवी तांच्या कुडीन कितेंय पिडा शिडा आसा या घडये नापयस सोमिया तूं भलायकी सुद्दां दातार तूं दैवीक वैज तुका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना म्हणल्यार त्या व्हडा पातयेनीन संजूदाच्या मजतीन ही सकड त्या जावं तुज्या पांयां तळा समर्पण करता. ब्लेस देम लॉर्ड जीसस, टच देम लॉर्ड जीसस, हील देम लॉर्ड जीसस, अनॉइंट देम लॉर्ड जीसस. हालेलुया 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 जीसस 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 Jesus, 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 we call upon your mighty name, Lord Jesus. Touch them, Lord Jesus. Bless them, Lord Jesus. Anoint them, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. सकड़ा मी दिबी गलिया म्हज्या मोतीर काळो कादन म्हजो बाबात दंदळूंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपोस्तली पदवेन पयस जावं दे. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेत हांव तुका उलो मारता. आशा संडल्या बरोबर सोदिवचे खेरीत देणे तुका देवान दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे तुका समर्पिता. तुज्या नांवा तेगी तूं म्हाका मोगान आदर्शन सुदारसन वर हांवें व्हडा पातयेनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दी. अशें आमच्या सुमिया जेजूचे महिमे वन्ना तुज्या मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं आमीन. एक घडीभर आमचे दोळे धांपिया. हे पवित्र थळार आयिल्ल्या मारिपात आमकां लाभच्या सकड बरेपणा खातीर मुतीच्या समाधाना खातीर कुडीच्या भलायके खातीर बरेपणा खातीर आमच्या जिवितांत ह्या पवित्र थळार घडच्या अजापां अद्भुतां खातीर धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया मोगाचें न्हू. एका भयणीक कॉन्ट्रॅक्टरान बांदूंक दिल्लें घर बऱ्यान बांदूंक ताच्या मतीक उजवाड फावो जावच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ह्या भयणी खातीर मागया. मिनाचो अल्ट्रासावंड रिपोर्ट नॉर्मल येवच्या खातीर मागोवंक सांगलां. ताचे खातीर आमी मागता आसतना धन्य देवाक आमी अर्गां दिवया. एकल्याक व्हड अनवरांतलें राखोवन व्हेल्ल्या पासो तो अर्गां दिता. तेगांक बऱ्या कुटुंबाची सैरीक फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 7 जाणांक बऱ्या सांबाळाचें काम मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दितात. तेगांक बरो घर जागो फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. दोगांच्या कुटुंबांत शांती समाधान फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. 8 जाणां बरी भलायकी फावो केल्ल्या खातीर अर्गां दितात. एकल्याचें बिझनेस बऱ्यान सेट जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. 13 जाणां मेळिल्ल्या उपकारां खातीर ती अर्गां दिता आसतना एकल्याचो हात दूख गूण जाल्ल्या खातीर तो अर्गां दिता. आनी एका भयणी खातीर आमी जविटा साल्डाना ताका एक बरें काम मेळचें ताणें CA एग्जाम ताणें कंप्लीट करच्या खातीर आमी मागोवन आसले. ताणें ह्या दिसांनी CA एग्जाम कंप्लीट केल्या आनी ताका लागून आज विशेष तरान ते साक्ष दिवन धन्य देवाक ह्या पवित्र तळार अर्गां दिता. ह्या सकड भावंडा सांगता आमी मेळोन धन्य देवान तांच्या जिवितान आमच्या जिवितान केल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर आमी अर्गां दिवया.
वर्गांदिता जेजू वर्गांदिता जेजू वर्गांदिता जेजू म्हज्या काळजा वर्गांदिता जेजू वर्गांदिता जेजू वर्गांदिता जेजू काळजा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पिडेस्त भावना बसो देवा लागीं आमी विश्वासान मागया. सर्वेस्पर आमकां वायटांतली आनी अनवारांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा पिडेस्त जाल्ले आमच्या भाव भयणीचे कश्ट हाळू कर. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा पिडेस्ताची सेवा करच्या समर्पित जाल्ल्या धाकट्यांक, नर्सांक आनी सेवकांक पाव. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा सक्कड पिडेस्तां ताळणी आनी पातकांतली निवार. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा तुझ्या मुनियरेनी हात दवरच्या पिडेस्तांक जिविताची भरती भलायकी आनी कुडी आत्म्याची घटाई दी. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्गीच्या बापा, आयच्या दिसा आमी आयकल्ले आमच्या भाव भयणीचे सत्य सवान जारी करन सांजुदाच्या भक्तिकाच्या जिणयेंत तांणी आशिल्लो संतोष आनी समाधान फावो कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्गीच्या बापा, आमचे लागीं प्रत्येक मागणी विसारलेल्यांचे त्या सवा आमी तुका समर्पण दिली. तुजी खुशी वयता ती सत्य सवान तूं जारी कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. मोगळा बापा, गांवांत तशें परगांवांत फावो काम नासतना कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांची काकूत कर, तांकां बरें काम फावो कर, तांचे जिवीत नंदन कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. दयाळ बापा, फावो ते जिणये सांगाती मेळनासतना कश्टांच्या आमच्या भाव भयणीचे तुजी दाय दाखय, तांकां बरे जिणये सांगातीन मेळोन बरें कुटुंब जिवीत जियोवचें देणे फावो कर म्हूण मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा भुरग्याचे देणे आशेतेल्या खाजारी जोड्यांची बिरमोत पाव, तांच्या खाजारी जिविताचे मोगाचें बळ भुरग्याचे देणे तांकां फावो कर, तांचो संतोष चडय आनी वाडय म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा संजुदाच्या भक्तिकांत देवाधीन जाल्ली तांचो उडास करतना आमच्या कुटुंबांत हांव देवाधीन जाल्ल्यांचो उगडास आज आमी ह्या पवित्र ताळार काडटाना तांच्या आत्म्याक शांती दी, सासणीक विशव दी आनी तांकां तुज्या सर्गीच्या वैभवान भागीदारां कर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. सर्वेस्परा तांच्या मरणाद्वारे आमच्या कुटुंबांनी खाली पडलेलो जागो तुज्या बेसावांनी हजरपणांनी सदांच तूं भरती कर दी आनी त्या भावंडांक सदांच तूं राख सांबाळ. तांच्या विनांतेन सर्गीच्या राजांत हांगासर आमच्या कुटुंबांनी कितेंच उणें पडनासतना तूं सांबाळ राखून व्हर म्हूण आमी मागता. आयक आमचे प्रार्थना येसू मिया. मुरये पिडेस्तांचे भलायके तुजी भुरगीं तुजी मजत मागतात, आमची मागणी आयक. नमारणी काकुदीचे माये नमन आमच्या जिवा अमृतनी बरोवशा तुका आमी उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता आस्कार उस्कासून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे शेकाये ते तुजे काकूचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुजे कुशे सदैव पावल जेजू आमकां दाखय. हे दाळे हे मोगळे दुलोबी अवंकारी मरये पिडेस्तां बसत विशेष मागणे आतां आमी करतना त्रियेक देवाची मजत आमच्या सगळ्या कुडींत आमी मागता. ज्या कुडींत वालच्या खातीर आमी मागया तेतून आमचो उजवात तकलेचेर दवरया. अरी एकली दोळो दांपया. आमचो उजवात आमच्या तकलेचेर दवरून तुमच्या खातीर मागा. तुमकां कितेंय पिडाशिडा आसा, तुमच्या कुडीन कितेंय दूख आसा, तुमच्या कुडीन कितेंय उणेपण आसा, तें सगळें संपूर्ण नापायज जावच्या बरी भलायकी ह्या घडये तुमच्या कुडींत त्रियेक देवात हांव संजुदाच्या मजतीन वालच्या खातीर मागता आसतना जे पिडेस्तां खातीर तुमी मागतात तांकां ही बरी भलायकी बरेपण लाभच्या खातीर मागा. महिमा तुका सर पदवेदारा देवा बापा, कित्याक तुवें तुज्या एकल्यास्पदाक जेजू क्रिस्ताक आमकां सुडका सोडवून दिवच्याक धाडलोय. महिमा तुका जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास्पता, कित्याक तूं आमचे अस्कत मनशा थंय घेवचे तितलो लानवीक जालोय आनी सर आमची पिडाशिडा गूण करूंक तुवें खुशी वेली. महिमा तुका देव पवित्र आत्म्या आमच्या बुजोवन धरा, कित्याक तूं आमचे सर पिडाशिडा तुज्या बळादीक पदवेन गूण करताय. प्रार्थुया दयाळ बापा, आत्मेच्या संकश्टांनी आनी मतीच्या वाकुडीच्या पिडेनी कश्टांच्या तुज्या साकरांनी साकरणीचेर प्रत्येक जावन हांगासर आसले ह्या भावंडांचेर दयाळ दिश्ट घाल. तुवें रसल्या नंगा नवो जीव दिवन जिवा बरीत कर. अशें पातकणली नितळ जावन पिडेशिडेंतले गूण जावन बेगीन सदांनी भलायकी जोडच्या क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं.
सोम्याचे नावी आमचो आधार ताणे रचला सर्गानी संसार सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो प्रार्थुया दयाळ सुम्या बवर्तनच्या बुजवंदरा तुझी मीत मेहनतले दयाळ आम्ही मागता पिढे शिडेन कश्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तांचे राखण बड्यो सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत एकामेका चूक समजण आनी मानाभेद पयस करून एकामेका काळजांत बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी आपल्या कश्टावरीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी तूं दयाळ सुमी सदां तांच्या संगता राव तांची आदली भलायकी तांकां फाटीं मेळोवन दी आनी ती तुज्या पवित्र सभेन सदां तुका अर्गां दिवं दीत जो जियेतान रात करताय ससनाच्या ससना सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासन आनी काकुतीन वागूं दुलोबायेन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं देवाचो एकलोच पोत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा तो तुमचे सवे रावून तुमचे संरक्षण करूं तुमच्या मुखल्यान तो रावूं तुमकां वाट व्हरूं तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमचे राखण करूं देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसवून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे सवेन देवो आनी तुमचे सवेन सदां रावो दिंबेर समी रावया मुगलो थोडो वेळ परत सॅक्रामेंटांतल्या जेजू सांगाता करसूंचो ह्या पवित्र थळार पवित्र वेळ जावन आसा ताच्या जेजूक आमचे मदें आपोवया आमचे मदें स्वागत करया आमचे सांगाता राव म्हणून ते जेजू कडेन आमी मागया ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ मोगचनो आमच्या जिवितांत कितलें बरेपण ताणें केलां करता मोगाचनो कश्ट दूख बेजाराय हरी एकल्यागे आसा समस्या आमच्या हरी एकल्याच्या जिवितांत आसात मोगाचनो आमच्या जिवितांत चिंतनांतलीं घडितां घडल्यांत घडटात मोगाचनो पूण हरी एका घडये आमचे सांगता बळादीक थरान आमचो सुमी रावला आनी रावता हें सत थोडे फुडें आमच्या जिवितांत आमी चिंतनांतलें घडलां घडटा पूण आमचो सुमी आमच्या सांगता बळादीक तरान रावला बळादीक तरान आसा आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरता आमचो जीव तो आमचो स्वास तो तेका आमी म्हळें म्हजें जिवीत म्हज्या कुडींत स्वास आसता पर्यंत तुजी स्तुती करता तुका आराधन करता तुका नामान करता जर तर ताणें सांडून घाल्लें जाल्यार आमी कसला ते आसल्या आमी बुडत्यांव आसल्या आमचो सत्यानाश जाता आसलो मोगाचेनो हरी एका त्या कश्टा वेळार दुखा वेळार आमच्या बगलेक रावून आमचो हातन ताणें चलोवन व्हेला ताचें बरें मन आमचें तें दाखयलां तसो सांगात निरंतरी आमकां दिल्लो तसो सोमी मोगाचेनो तसो सोमी हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत दिवंक म्हणलो तो जेजू आमच्या बगलेक आसून आमकां जिवीत दिला जीव दिला नव्या जिवान आमकां हरी एक पटी बरलां त्या देखून आमी ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನೀ ಮಾಡಿರುವೆ येसय्या आमच्या जिवितांत ताणें गेले सगळें बरेपण वळखून घेवया आमचो जीव आमची जिवीत आमचो स्वास हें सगळें ताचें म्हणलें वळखून घेवन आमच्या खालसाच्या गुंडायेंत थावन त्या सोमयाक आराधन करया नमन करया आमकांत हें जिवीत ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया ಎಷ್ಟೊಂದು ಉಪಕಾರ ನನ್ನ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ
యేసయ్యా ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನೇ ನನ್ನ ಉಸಿರುನೇ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣನಿ ನನ್ನ ಉಸಿರುನಿ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ Yes Lord Jesus आम्ही तुका आराधन करता सोमिया मोगाल भवन आणि बहिणीनो आमच्या कुडींत बॉल नातलेल्या वेळार आमकां बॉल दिल्लो सोमी आमचे बॉल आमचे सगत आमचे जिविताचे खडाप तो तूं मोगाचे न्हू आमी कितेंच न्हय आमी कितेंच न्हय तारिकून तूं सांबावलान म्हणलें ताची कृपा म्हाका पुरो ताची कृपा म्हाका पुरो ताची कृपा आसा जाल्यार आमच्या जिवितान अरी एक संगती साध्य मोगाचे न्हू तारिकून आमकां सांडून घालना तो आमकां बगोवंक पुरो तो ना हांव एक सुरो एक सुरी आमकां बगोवंक पुरो ना आमचे सांगता आसा आमचे बळ आमची सकत आमच्या जिविताचे एक बळादी खडाप तो जावन आमच्या बगलेक एका बळवंत शिपाया बरें रावता आमचें जिवीत सोलोन व्हरता मोगाचें न्हू हें खरें हें सत जावन आसा कित्याक तो जीव देव मेल्लो देव न्हय तो जिवंत क्रिस्त आमचे खातीर मरोन जिवंत उठलोलो आमचे मुखार आसा ह्या बहुपवित्र साक्रमेंतांत आसा तो केवल उंडो न्हय बगार आमचो सोमी आमचे सांगात आसा मोगाचें न्हू पातयेनी दवरा भावार्थ दवरा बरवसो निराशी करिना हें सत तरीकून ह्या सोमयाक ह्या पवित्र कुंभारांत ह्या येवकरिस्तांत आमी देखया ह्या उंड्या रुपार आमी देखया आमी ताका बगया ताचें हजरपण हांगासर ह्या घडये आनी म्हणया म्हजें बळ तूं म्हजी सकत तूं म्हजें सर्वस्व तूं तुजी कृपा म्हाका आसा जाल्यार पुरो सोमया हांव भियेना हांव पडना हांव दलाना तूं म्हजें सर्वस्व म्हणलें आमी ओळखून घेवन सोमयाक आमचे जिवीत समर्पण करून आमचे कश्ट दूख पिडा शिडा आमचे समस्ये आमचे एक तुरबोन आमच्या काळजाच्या गुंडायतान बगची ती बगना सगळें समर्पण करून ह्या जेजूक आमी आराधन करिया नमन करिया स्तुती करिया मोगाचें न्हू ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ಬಲವಿಲ್ಲದಿರುವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ನೀ ಬಲಪಡಿಸಿದೆ యేసయ్ಯ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ನನ್ನ ಬಲವು ನೀ ನನ್ನ ಬಂಡೆ ನೀ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಎಂದೆಂದು ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ದಿನವೆಲ್ಲ ನಾ ಮಾಡುವೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಧನೆ 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 ಯೇಸುವಿಗೆ ಆರಾಧನೆ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವಿಗೆ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 हालेलुया 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 मोगाचें कालसाच्या गुंडायतान स्तुती करा आमी सोमयाची स्तुती करतना आमच्या कुडींत भलायकी वलता बरेपण वलता आमच्या ह्या सकड हालेलुया वा स्तुतीची ताका गरज ना आमी ताका स्तुती करतना आमकां बरेपण मेळटा आमच्या कुडीन भलायकी बरेपण वलता तरीकून लस करनासतना दाक्ष नासतना कालसाच्या गुंडायतान त्या सोमयाची स्तुती कर हालेलुया हालेलुया हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ ಯೇಸುವೇ ಆರಾಧನೆ ಯೇಸುವೇ ವಂದನೆ ಯೇಸುವೇ ಮಹಿಮೆ ಯೇಸುವೇ ನಮನ ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ हालेलुया 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 मंगळा जेजू या घडीये अंगसर सरपडलेल्या या सगळ्या बावंडांक तुझ्या पायांत हांव समर्पण करता सुमयान जेजू तांचे संगता मेळोवन हांव तुका आराधन करता नमन करता स्तुती करता तुझ्या हजरपण ओळखून घेता तांच्या जिवितांत गेल्ल्या सगळ्या बरेपणा खातीर तुका अर्ग होगळाप या घडये सुमया हांव तुका दिता सुमया या सगळ्या बावंडांक तुझ्या पायांत समर्पण करता हरी एकल्याचे तुजी नजर घाल सुमया तांचे संगता राव सुमया तुझ्या कृपे बेसावानी बोल सुमया मोतीक समाधान कुडीक भलायकी बरेपण दी सुमया सगळे तांचे समस्या इत्यार्थ कर सुमया तांच्या बगलेक राव जेका बळवून तू शिपाय बरी राव सुमया तुंचो तांचे बळ तुंची तांचे सकत तुंचो तांचो आस्त्र तुंचो सर्वस्व जावन आसा म्हळ्यार ओळखून घेता सुमया तरी सगळ्यांक तुझ्या पायांत समर्पण करता टच देम लॉर्ड जीसस ब्लेस देम लॉर्ड जीसस हील देम लॉर्ड जीसस anoint them Lord Jesus may your mighty power flow into them hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. सगळं आमी बसया मोगाचेनो सगळं आमी दोळे धांबया आमचे दोन्ही हात एककडे आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया या भोव पवित्र सक्रामेंतांत आजार जेजू थोड्याच घडयां पयलीं आमच्या काळजांत आयिल्लो आमच्या काळजा मनांत आसा आमकां जिवी तेंपलां केलां जिवी ताबेरनाकलां ताणें केलां केवळ हांगासर ह्या आल्तारीर पवित्र सक्रामेंतांत मात न्ही तसो जेजू तुज्या काळजांत आसा तुज्या काळजाच्या गुंडाळ्यांत आसा तुजे सांगात आसा तुजे लागीं उलयता तुका आयकता तुजी बोगणां समजता तुजें दूख पुसता तुका धैर्य उत्तेजन दिता तुका भलायकी बरेपण दिता तसो जेजू तुज्या बगलेक आसा तेका मोगाच्या भवन आनी भयणीनो थोड्या घडयांच्या मौनपणान आमच्या काळजाच्या गुंडाळेतावन ते जेजूक आमची बोगणां सांगया आमचे आटेविटे ताचे कडेन सांगया आमचे सुख दूख ताचे कडेन उलोवया आमची बेजाराई खंत ताचे कडेन वांटून घेवया आमची पिडा शिडा ह्या वैजाक दैवीक वैजाक समर्पण करया आनी एक घडी बरो काळजाच्या गुंडाळ्यांत हांव मौनपणी त्या सुमया कडेन उलोवया मागया तो तुका पळोवन आसा तो तुजे कडेन उलोवन आसा तो तुका ताच्या कृपेन बरोवन आसा म्हणलें उडास दवर बाबा भयणी केन्नाय तो तुका निराशी करिना केन्नाय तो तुका निराशी करिना तुजी जिवीत तो चलोवन व्हरता म्हणल्यार बरोवशान ताचे कडेन उलय सांग ताचे कडेन उलय सांग तो तुजो इश्ट तो तुजो भाव तो तुजो सोमी आनी देव म्हणल्यार वळखून घे आनी ताचे कडेन उलय काळजाच्या गुंडाळेतावन उलय आयकता तोय तुजे कडेन उलयता ताकाय आयक प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाळ भवनांनी भयणीनो आयच्या वांजेलांतलें एक वाक्य म्हाका पसंद जालें सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसता तो बागीस सई सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसता तो बागीस सई मोगाचें न्हू आमकां देवान रचलां देवान जिवीत दिलां ह्या संवसाराचें तात्कालीक जिवीत न्ही मोगाचें न्हू आमकां हर एकल्याक रचलां जाल्यार सर्गीच्या शाश्वीत जिविता खातीर त्या देखून आमी शिकल्ली ती दोतोन मुळावी कित्याक आमकां कितें म्हणटा देवाक वळखूंक देवाक जाण जावंक देवाचो मोग करूंक त्या देवाची सेवा करूंक आनी त्या देवा सांगता ससनाच्या ससनाक जियोंक ताणें आमकां रचलां त्या देखून आमी ह्या संवसाराची न्ही हांगाची तात्कालीक आमचें जिवीत सर्गींचें आनी एक दिसा सोमया सांगता त्या सर्गीच्या जेवणाक आमी बसोंक आसा मोगाचें न्हू आमची भोवंडां जी कोण ह्या संवसाराक आदेवस मागोवन आमचे की फुडें गेल्यांत त्या सर्गीच्या जेवणाक सोमया सांगता बसल्यांत आमकांय
एक दिसा त्या सोमिया सांगता त्या जेवणाक बसोंक आसा मोगाचें न्हू. हे भाग येत्त सोमियान आमकां जोन दिला आनी त्या खातीर तो मनीस जावन ह्या संवसाराक आयिल्लो मोगाचें न्हू. सांबावलो फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत अध्याय 3 वाक्य 20 तावन 22 पर्यंत कितें म्हणटा. आमी जाल्यार सर्गीचे नागरीक थंय तावन येवचो आसा त्या सोडवंदरा सोमिया जेजू क्रिस्ताची आमी आतुरायन वाट पळोवन आसा. सर्व वस्तू आपणाक काल करूंक शकतल्या आपल्या पदवेन आमची किरकोळ कूड रुपांतर करून ते तो आपल्या महिमे बरीत कुडीचे स्वरूपाक तो हाडटलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 तेगून आमच्यो किरकोळ कुडी रुपांतर करून महिमे बरीत कुडी सारक्यो करून त्या वैभवाक व्हरून पावोसो आमचो सोमी मोगाचो न्हू. आनी एक दीस त्या सर्गीच्या जेवणाक आमकां बसयतलो मोगाचो न्हू. हें सत जावन आसा. आमी पळयता उत्पत्ती पुस्तकांत अध्याय 3 तावन वाचतना देवान आमकां रचतना ताच्या सारक्याचे स्वरुपाचें रचरलें. पूण त्या सुरविल्ल्या पातका वरवीं मनशान तें भुमी वाईकूड वगडावन काडून गेलें. देवाचें सांगतपण वगडावन काडून गेलें. पूण देवान आमकां सांडूं ना. परत ते सर्गीचें दायज सर्गीच्या जेवणा बसचें भाग मेळच्या खातीर ताच्या एकल्याच पुताक जेजूक ह्या संवसाराक धाडलें मोगाचें न्हू. आनी देव मनीस जालो मनशा मदें आयिल्लो. आनी ताका जो हांव सवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो. आमची झरती करूंक न्ही, नीत करूंक न्ही, आमकां बाचावी दिवंक, आमकां सुडका दिवंक, आमकां सोडवून दिवंक, आमकां सर्गीच्या जेवणाक बसचें तें भाग मेळचे खातीर तो आयिल्लो मनीस जाल्लो मोगाचें न्हू. आनी त्या खातीर सांबावलो फिलिपिकारांक बरोवन अध्याय 2 वाक्य 17 11 पर्यंत कितें म्हणटा. सैमान तो देव तरी त्या देव सांपणाक लाभदोन रावलो ना. खालतो जालो, विधेय जालो, गुलाम जालो, खंय तावन खावणे तावन कुर्सा पर्यंत. त्या देवान ताका अति उंच उबारला. सक्कड नांवापरास व्हरतें नांव दिलें आनी त्या नांवाक भगवा जाय म्हणून सक्कडांची दिमी हें देवाचें योजन, देवाची मांडावळ. आनी निमाणें वाक्य म्हणटा परगडी जाय म्हूण हर एका जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हूण. त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितान आमच्या जिबेन आमच्या सोमयाक जेजू क्रिस्त आमचो सोमी म्हणून आमी परगड करतना आमकां सोमी वळखता मोगाचें न्हू. आमकां एक दीस त्या सर्गीच्या जेवणाक खंडीत तो बसयता म्हणलो तो बरोवसो आमचे थंय जिवो करता मोगाचें न्हू. हे आमचें भाग मोगाचें न्हू. हे आमचें भाग आमकां सोमयान जोन दिला. सर्गीच्या जेवणा बसचें तें भाग आमकां जोन दिला मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी हांगा शाश्वत न्ही, एक दीस न्ही आनी एका दिसा आमी वचोंक आसा हें सत मोगाचें न्हू. आनी त्यात आदेशा प्रमाणे आमच्या मोगाची आमच्या कुटुंबाची आमच्या की फुडें गेल्यांत त्या सर्गीच्या जेवणाक बसल्यांत सोमिया सांगात ती आसात म्हणल्या पातयेनीन आमी आसा मोगाचें न्हू. त्या देखून आमी त्या जेवणाक बसच्या खातीर धैर्यान आमी फुडें वचोंक आसा. आमचें जिवीत आमी जियोंक आसा. सोमी आमच्या बगलेक आसा आमच्या सांगाता तो समकता म्हणलें आमी समजोंक आसा. त्या देखून आमी बरोवशाची यात्रिकां जावन सर्गीच्या बंदराक आमी फुडें वचोंक हर एका दिसा आमी प्रयत्न करूंक आसा मोगाचें न्हू. तसो सोमी आमच्या मुखार आसा. ताणें तें सर्गीचें दायज आमकां जोन दिला मोगाचें न्हू. आमी जोडलें न्ही, ताणें आमचे खातीर मनीस जावन जोन दिल्लें. तसो सोमी आमच्या मुखार आसा. त्या सोमयाक आराधन करया, स्तुती करया मोगाचें न्हू. तुमची जबाब तुका आमी आराधन करता. तुका आमी आराधन करता. जेजू दयाळा तुका आमी आराधन करता. जेजू मोगाळा तुका आमी आराधन करता. जेजू खाकुलतीच्या दर्या तुका आमी आराधन करता. जेजू मोगाच्या सागोरा तुका आमी आराधन करता. जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गा संसाराच्या दनिया तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गीच्या वैजा तुका आमी आराधन करता. जेजू मुनसुबीदारा तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गीच्या देवा तुका आमी आराधन करता. जेजू सर्गीच्या दारा
उबारा तुका आम्ही आराधन करता जेजू सर्गींच्या सता तुका आम्ही आराधन करता जेजू सर्गींच्या वाटे तुका आम्ही आराधन करता जेजू सर्गींच्या जिविता तुका आम्ही आराधन करता जेजू आमच्या सोमिया आणि देवा तुका आम्ही आराधन करता जेजू आमच्या सर्वा आणि जीवा तुका आम्ही आराधन करता जेजू आमच्या काळजाच्या दनिया तुका आम्ही आराधन करता जेजू आमच्या सोडवंदरा तुका आम्ही आराधन करता जेजू आमच्या तारोका तुका आम्ही आराधन करता जेजू आमच्या खऱ्या इष्टा तुका आम्ही आराधन करता जेजू आमच्या रक्षका तुका आम्ही आराधन करता जेजू आमच्या बऱ्या गोवळ्यांक तुका आम्ही आराधन करता तुका आमी आराधन करता तुका आम्ही आराधन करता तुका आमी आराधन करता तुका आम्ही आराधन करता कीर्तन 66 वाक्य 1-4 म्हणता देवाक जयकार कर सगळे पृथ्वे ताच्या नावाच्या महिमेक कीर्तन गया ताची स्तुती करून ताका महिमा दिया देवाक सांगा कितली विचित्र तुजी कृत्या सगळी पृथ्वी तुझे आराधन करता तुका कीर्तन गायता तुझ्या मानाक कीर्तन गायता तर सगळी सृष्टी या सोडवंदराक सोमियाक स्तुती गायता जाल्यार ताची कृत्या वर्णिता जाल्यार आमी सगळं उबे रावया या सोमियाची स्तुती करुया सोमियाक आराधन करुया नामांकन गीत आमी गावया देवा बापा स्तुति महिमा 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 देवा बापा 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 Jesus somia स्तुति महिमा 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 Jesus somia 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 पवित्रात्म्या स्तुति महिमा 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 पवित्रात्म्या
Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Sacra mi bosia. मग चनो जुआं सवांजेल अदे 15 वाक्य 16 म्हणता तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यान तुम्ही म्हाका विसरून काडूंक ना हांवें तुमकां विसरून काडल्यान ह्या वाक्याचो अर्थ आमी गुंडायेन समजतना आमकां हर एकल्या की ताणें विसरून काडल्यान आमकां तो हर एकल्या की नांवान वळखता आणि आमची हर एकल्याची नांवां ताच्या आताच्या थळवेचेर लिखल्यांत आणि ताच्या कुशे विरोध आमच्या जिवितांत कितें घडना आमच्या माथ्याचो एक केस लेगून ताच्या अपेक्षेवेने जोडून वचना मोगाचें न्हू ताची मांडावळू ताची योजन आमच्या जिवितांत आसा तरी लागून आयच्या वांजेलांत ती आमी आयकलीं आपयलेलीं साबार आसात पण विसरून काडिल्लीं थोडींच मोगाचें न्हू विसरून काडिल्लीं थोडीं आपयलेलीं साबार आसात पण आमकां सोमयान विसरून काडल्यान आपणाची जावन विसरून काडल्यांत आमी हर एकली ताची मोगाळ भवनो आनी भयणीनो हें सत जावन आसा मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमी पळयता इंटरव्यूवाक मस्तू जाणां येतात पूण हर एकली सिलेक्ट जायनात पूण थोडी मात्र सिलेक्ट जावची तशेंच आमकां आपोवंक सगळ्यांक आपयलां पूण विसरून काडलेलीं त्या सर्गीच्या जेवणा बसून विसरून काडलेलीं थोडींच मोगाचें न्हू आनी तें भाग सोमयान आमकां दिलां मोगाळ भवनो आनी भयण्यानो हें सत आनी त्या देखून आमी सोमया सांगता त्या जेवणाक बसच्याक आयती आसा जाय मोगाचें न्हू आमी आयती आसा जाय आमी तयार आसा जाय आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत एकच एक संगत गरजेची सोमयाचेर अखंड पातयेनी विश्वास आमी दवरूंक जाय मोगाचें न्हू आमचो भावार्थ निर्पळ जायना आमचो बरवसो निराशे करिना मोगाचें न्हू त्या देखून बरवशाची यात्रिकां जावन आमी फुडें समकताना हर एक दीस म्हजी पातयेनी म्हजो विश्वास म्हज्या धनयाचेर म्हज्या सोमयाचेर म्हणलें आमी वळखून घे जाय आमी उडासान दवर जाय मोगाचें न्हू तो कोडकार एक सादो मनीस अशिकपी जावंक पुरो मोगाचें न्हू आनी तो सोमया मुखार उबो रावता आनी म्हणटा तुका खुशी आसा जाल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता म्हाका बरवसो आसा म्हाका पातयेनी आसा पूण तुवें खुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका नितळ करूंक जाता आनी तक्षण जेजू ताका म्हणालो म्हाका खुशी आसा नितळ जाता ताचो बरवसो ताणें सोमयाचेर दवरलो तो निर्पळ जावना मोगाचें न्हू ताच्या बरवशाक ताका प्रतिबळ लाभलो आनी तो बरो जालो तो नितळ जालो मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी तो कुरडो ताका दिसनातलें पूण तो सोमी तेणेच्यान पाशार जाता तो दैवीक वैज तो दिश्ट दिवंक शकता तो बरेपण करूंक शकता कोणाय तो आयकल्लें जावंक पुरो पूण ताचे थंय तो बरवसो उदेल्लो ती भावार्थ ताचे थंय जिवाळ जाल्लो आनी त्या देखून तेणेशान जेजू पाशार जाताना व्हडल्या ताळ्यान बोबो घाल म्हणटा जेजू दाविदाच्या पुता म्हजी बिरमत पाव सकड लोकांनी ताका तोंड दांब म्हळें वगेत राव म्हळें उपाद्र करिनाका म्हळें पूण ती बोब ताच्या कानान पडली तो रावलो ताका आपय म्हळें आनी जेजू ताच्या कडेन विचारता आमी तुका कितें करी जाय म्हण आशेताय म्हाका दिश्ट दी म्हणालो आतां म्हाका दी म्हणून म्हाका दिश्ट दी म्हणून विचारी जाय जाल्यार तो दिता म्हण ताका वता सजे आतां आमी कोणाय कडेन मागता जाल्यार म्हाका तें दी हें दी तो दिता म्हणून बरवसो पातयेनी आसल्या मातन्या विचारता नाजाल्यार विचारता गे मागता गे हां त्या देखून म्हाका न्हू त्या कुरड्याक ताचेर पातयेनी आसली तो दिश्ट दिवंक शकता आनी तो दिता आनी त्या देखून ताणें म्हळें म्हाका दिश्ट दी आनी जेजून ताका आपडलें ताच्या दोळ्यांक दिश्ट दिली उजवाड दिलो मोगाचें न्हू प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हांगासरी ताचो बरवसो निराशी जावना मोगाचें न्हू ताचो बरवसो निराशी जावना ताणें बरवसलें आनी ताका मेळ्ळें ताचे भावार्थ दवरलो त्या भावार्थाक प्रतिबळ लाभलो मोगाचें न्हू आनी एक घडीत
38 वर्सां जावन त्या बेत्साइदा तोळ्या लागीं पडून आसलो तो आरिगार मोगाचे न्हू. आरिगार त्या उदकाक देवोंक आनी बरेपण जोडूंक आशेतलो 1-2 वर्सां न्ही 38 आनी 8 38 इयर्स. चिंत्या ताची परिस्थिती त्या तोळ्या लागीं कशी आसली कशी जाल्ली आमी उडासा काडल्यार आमकां बगूंक बरो. आमी 1-2 दीस नायना जाल्यार कशें जाता आमची कूड कशी मेळी जाता आमकां कळीत आसा. 30 आनी 8 वर्सां जावन पडून आसलो तो व्यक्ती. जेजू थंय तर येता आनी जेजू ताका म्हूण विचारता हांवें कितें करीत जाय. म्हाका म्हणलो कोणी ना ह्या उदकान देंवोसो म्हाका बरेपण दिवचो कोणूच ना. ताजी असतगाय तो उसारतना ताचेर एक बरवसो आसलो. एक बरवशाचें कीर नासलें. म्हाका कोणी एकलो मणी बरो करतलो आनी ताचो बरवसो निराशे जावना. जेजून ताका बरो केलो मोगाच्यानो. 38 वर्सां जावन कश्टां जावन सुडका दिल्लो सोमी तोच सोमी आमचे मुखार आसा मोगाच्यानो. आमचे मुखार आसा तोच सोमी जिवंत देव मोगाच्यानो. बरवसो निराशे करिना. ही उतरां मोगाच्यानो सोबीत उतरां आमी मस्त बडी आतां ह्या दिसांनी प्रत्येक जावन हर एका घडये म्हज्या जिवितान हांवें म्हणची बरवसो निराशे करिना. थोडे बडी सगळो दीस म्हज्या तोंडान हांव म्हणूनच आसता बरवसो निराशे करिना बरवसो निराशे करिना. प्रत्येक जावन आमच्या ह्या फेस्ता संदर्भार मोड आसलें पावस आसलो पूण हर एक पडी म्हज्या तोंडान जावन भायर येवचें उतरां आसलीं बरवसो निराशे करिना बरवसो निराशे करिना. आनी आमचो बरवसो ताणें निराशे करूं ना मोगाचें. आमचे सगळे आमी मांडावळ घाल्ल्या प्रमाणे हर एक संगती अपूर्बेण जाल्या जाल्यार आमी केल्ल्यो न्ही ताणें ताची मजत ताची कृपा सांजूद ताद्देव मारिपात ह्या पवित्र ताळार वाडल्या मोगाचें न्हू. सांजूद ताद्देवान खंडीत ताचे कडेन विनंती केल्या आनी ताणें ती कृपा वळयल्या मोगाचें न्हू. त्या देखून ह्या पवित्र ताळार जायतें बरेंपण जाता. आमी म्हणटा हो कार्णीक असो आजापाचो जागो हें सत परत हांगासर ह्या पवित्र ताळार रुजू जाला मोगाचें न्हू. कृपा ताचे तावन वाळची. आज आमी परत ह्या पवित्र ताळार आसा मोगाचें न्हू. एक घडी आमी दोळे धांपया. आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर उदारे दवरया. ह्या घडये आमच्या काळजाच्या गुंडायतावन परतून आनी परतून तेंत म्हणया पळया बरवसो निराशे करिना बरवसो निराशे करिना बरवसो निराशे करिना बरवसो निराशे करिना. आनी ती उतरां म्हणटा आसतना तुमच्या काळजाच्या गुंडायतावन कितें दूख आसा कितें बेजाराय आसा कितें पिडाशिडा आसा कितें समस्या आसात सगळें ताच्या पांयां तळा समर्पण करा. तुजो बरवसो तो निराशे करिना. तुज्या काळजाचे अत्रेक बागयनासतना तो रावना. तुजी पिडाशिडा गूण करिनासतना तो रावना. तुका बरो करूंक तो खुशी व्हरनासतना रावना. तुजी दुखां ताचे मुखार पावतात. तुजी बोब ताचे मुखार पावता. तुजी दूख कंत ताचे मुखार पावता. तुजी अस्कतगाय वा आसक्तपण ताच्या पांया मुखार पावता मोगाचें न्हू. सांगा ताका परतून आनी परतून त्या उतरां बरवसो निराशे करिना बरवसो निराशे करिना बरवसो निराशे करिना म्हळ्यार त्या उतरां बराबर तुमकांत ताच्या पांयां तळा हाडा समर्पण करा. त्या सोमया कडेन मागा कित्याक जेजू पदवेदार जेजू पदवेदार जेजू सत्यवंत ताका असाध्य म्हणलें खंयचेंय ना. म्हाका आनी तुका असाध्य म्हूण बगोवंक पुरो पूण ताका सक्कड संगती साध्य मोगाचें न्हू. ताका सक्कड संगती साध्य कित्याक जेजू पदवेदार जेजू दयाळ जेजू काकुलदार जेजू उदार जेजू मोगाळ मोगाचें न्हू. हर एक संगती म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत साध्य करचें एक मात्र नांव तें जेजू मोगाचें न्हू. एक मात्र नांव जेजू. त्या देखून जेजू म्हूण उलो मारा जेजू म्हूण उलो मारा. तुमकां ताच्या पांयां तळा समर्पण करा. बरवसो तुजेर दवरलो निराशी करिना म्हूण सांगा ताका आनी ताचे सकत ताची पदवी ताची महिमा ओळखून घेवया. त्या देखून सगळ्यांक उबे रावया. यत्र उतरांनी विणलेलें जेजू पदवेदार तसो अधिकार सर्ग संवसारा सदां सर्वता दर्यो गाजोता सूर्य लासोता तारा लारांनी ताची महिमा म्हळ्यार ओळखून घेवन ह्या सोमयाक आमी अर्दान करया स्तुती करया अर्गां होगळाप ताका आमी दिवया आनी ताचेर आमचो भावार्थ पातयेनी तीर करया. बरवसो आमी अखंड करया मोगाचें न्हू.
जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कुतपात वो दाखयता पातकाच्या कोणान बुडोवन आसलेल्या आत्म्याक म्हज्या धुवन नितळ करता मोगाचें न्हू आमी पातकी आमी अस्कत पूण आमचें बोळ आमची सकत तो आमचो सोडवणदार तो सुडका सोडवून दिवचो तो सुमी आमचे मोगार आसा त्या सुमयाक आमी आराधन करया स्तुती करया होगळाप ताका आमी दिवया जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तो दाखयता जेजू काकुळदार आमकां बक्षिता धैर्य आनी कृपा तो दाखयता पातकाच्या कोणाक बुडोवन आसलेल्या आत्म्या मुजातून नितळ तो करता पातकाच्या कोणाक बुडोवन आसलेल्या आत्म्या मुजातून नितळ तो करता हालेलुया 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 ज्ञान आनी माज्ञान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया ज्ञान आनी माज्ञान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटा भद्र कडपा वयर तो रावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यात हांव एक नवें गायन तो गावयता म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटा भद्र खडपा वयर तो रावयता तरी करून मोगाचें न्हू ताचेर पातयेनी विश्वास दवरतना आमची जिवीत चलोवन वरची कृपा हांगा आसा म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटा ती भद्र खडपा वयर रावोवची सकत हांगासर आसा त्या सुमयाचेर पातयव्या विश्वास दवरया त्या सुमयाक आमी अर्गां होगळाप दिवया म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटा भद्र करपा वयर तो रावयता म्हज्या जिवितांत दंडलची मेटा भद्र करपा वयर तो रावयता नव्या जिविताक म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिवितांत म्हज्या ताळ्यांत एक नवें गायन तो गावयता हालेलुया 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 ज्ञान आनी माज्ञान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया ज्ञान आनी माज्ञान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया ज्ञान आनी माज्ञान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया ज्ञान आनी माज्ञान मान आनी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया हालेलुया 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 Jesus touch them Lord Jesus bless them Lord Jesus anoint them Lord Jesus Jesus I call upon your name Lord Jesus bless them abundantly Lord Jesus be with them Lord Jesus lead them Lord Jesus guide them Lord Jesus guide them Lord Jesus be with them Lord Jesus bless them abundantly Lord Jesus thank you Lord Jesus praise you Lord Jesus we glorify your name Lord Jesus we magnify your name Lord Jesus hallelujah 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 praise the Lord Praise the Lord. praise the Lord Praise the Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. सगळं आमी दिबी घालया दोळे आमी दांबया प्रथमचे दुनियात आमच्या हृदयाचेर आमी दवरया हेचे पयल्या वचपाचो नियाळ ह्या जगभावान आमकां दिल्लो क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे आमी सांदे उडास दवरया आमी कोणायचे न्ही जावं आमी आवय बापायत हांव जल्माल्या पूण आमी क्रिस्ताच्या मिस्तीक कुडीचे सांदे आमी क्रिस्ताची क्रिस्तान आमकां मागलां वी बिलोंग्स टू हिम वी आर हीज आमी ताची ताणें आमकां मागलां तरी करून मोगाचें न्हू आमकां ताणें ह्या संवसारांत जिवीत दितना जायत्या देण्यांनी भरलां आनी एक वर्तें मिसांव आमकां दिलां मोगाचें न्हू ताका हाका दिल्लें न्ही म्हाका म्हणलें म्हजें म्हणलें एक विशेश मिसांव आमकां हर एकल्याक दिलां मोगाचें न्हू पूण थोडे पटी
आमी ताका दिलां हाका दिलां हाका दिलां ताका दिलां आमी पळोवनूच बाकी आमकां देवान कितें बरेंपण दिलां आमकां कितें देणी दिल्यान आमकां कितें मिसांव दिलां तें आमी पळोवंक सुरवात हांव मोगाचें न्हू आमचे मिसांव जारी करूंक आमी सुरवात हांव आमी आमकां दिल्ली जबाबदारी पालतना आमचे मिसांव आमी पालतना जेजूची मिस्तीक कूड आमी बांदून हाडटा मोगाचें न्हू आमची कूड न्ही जेजूची मिस्तीक कूड त्या देखून आमचें नांव आमचो मान वैभव न्ही आमी कितेंय करचें जाल्यार तें जेजू खातीर ताची ती कूड बांदून हाडच्या खातीर म्हाका हें पयिल्लें आमी वळखून घेवचें मस्त बडी आमी आतां सुकोन पडले हांव आमच्याच नांवा माना महिमे खातीर आमकां मेळिल्लें मिसांव आमी जारी करिनासतना हेरांक पळोवन हेरांक दिलां म्हाका मेळोना म्हणलें मोसोर करन आमची जिवीत थोडे पटी आमी निर्पळ केलां मोगाचें न्हू दुसरें आमी आयकल्लें आमी सोमयात एकवटीत मोगाचें न्हू आनी त्या देखून आमी एका मनाची एका काळजाची जायजे सुरविल्ल्या पवित्र सभेंत आसलें तें चित्रण तांचे मदें कोणूय गरजेवन म्हणून नातुरलो तांचे म्हणलें आसलें सगळी आस्त बदीक विकून दुडवान आपोस्तलांच्या पांयान ताळे दवरतेले आनी हर एकल्याक वांटून दिवन तांचे मदें कोणूच गरजेवन म्हण नातुरलो सक्कड एका मनाची काळजाची जावन एकामेकाक सुदारसून आदारसून कितलें अपुर्बायची ती समाज मोगाचें न्हू कितलें अपुर्बायचें चित्रण सुरिल्ल्या पवित्र सभेचें पूण वर्सां पाशार जाताना आज आमच्या क्रिस्तवा मदें आसचो तो मोसोर हागे जिद्द एकल्याक पळयल्यार आनी एकल्याक आमकां जायना एकलो वयर येतना आनी एकल्यान नाश करूंक आमी पळोवची ती रीत आमी इतलें मिस करता इतलें आराधन मागणें आमी करता इतलो वेळ आमी ध्यान आमी करशीत मोगाचें न्हू पूण आमचे तावन एक संगत पयस वचना आमचो राग मोसोर हागे द्वेश आमचे कोटेपण मोगाचें न्हू हाका लागून आमचे मदें वांटे पांटे क्रिस्तवा मदें वांटे पांटे आमचे मदें पंगड हे जायतें दिसून येता आमी क्रिस्ताच्या त्या कुडीक अपमान करनासता मिस्तीक कुडीक अपमान करनासता मोगाचें न्हू त्या देखून आज तेत सोमया कडेन आमी बोगसाने मागया नितळ आमकां कर म्हण आमी मागया तुज्या रगतान धुवन आमकां नितळ कर तुजें रगत शेनाय तुजें रगत आमचेर वाळय त्या रगतान आमकां धुवन नितळ कर त्या रगताचें संरक्षण आमकां दी म्हणून त्या सोमया कडेन आमी मागया हें पवित्र उदक आतां आमचेर शेनायतना आमकां हर एका पातकातावन धुवन नितळ कर सोमया प्रत्येक जावन तुवें दिल्लें तें बरेंपण वळखूंक सुकोन पडलेल्या खातीर म्हजी देणी हांवें गळसूंक सुकोन पडलेल्या खातीर म्हाका दिल्लें तें मिसांव हांवें जारी करूंक सुकोन पडलेल्या खातीर आमी पश्चातापावया आनी प्रत्येक जावन आमी जावं आमच्या घरान जावं आमच्या वाड्यान फिरगजीन एकवटीत जावन एका मनाची काळजाची जावन सांगता वावर करूंक सांगता येवंक सांगता जियोंक एकामेकाचें बरेंपण आशेवंक आमी सुकोन पडलेल्या खातीर आज आमी विशेश तरान सोमया कडेन बगसाने मागया आनी आमचो एकवट थीर कर म्हण त्या सोमया कडेन ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू तुझे रग सोम्या म्हाका जिवी दिता तुझे रग सोम्या आत्म्यातान बागयता तुझे रग सोम्या पाठाक धुवन तें काडता नितळ निर्मळ म्हाका करता अमोली तें रग सोम्या मुझे सार अमोली तेरा सोम्या मुझे सार पोवी तुझे रग सोम्या मुझे शेना पोवी तुझे मुझे शेना प्रेज द लॉर्ड
Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 एक घडीभर दोळे धांपिया मोगाचेनो आज आमी विशेष तरान देवदीन जाल्ल्या सर भक्तीक खातीर मागता आसतना आमच्या कुटुंबांत हांव देवदीन जाल्ल्याचो उडास आमी काडया. ह्या पवित्र थळार सेवा दिल्ले याजक आसात प्रत्येक जाण बाब स्टॅनली पेरेरा ताची सेवा हे पुणशेत आसा तर ताणें प्रारंभ केल्ल्या वरवीं मोगाचें न्हू ह्या पवित्र थळार सेवा दिल्ले थंय आनी ताच्या उपरांतले थोडे याजक देवादीन जाल्ले आसात तांचे आत्म्या शांती मागया. हांगासर सेवा दिन देवादीन जाल्ली धर्मीक भयणी आसात तांच्या आत्म्याक शांती मागया. आमची बिरगसगारां ह्या पवित्र थळार जायतीं सेवा दिवन वावर केल्लो देवादीन जाल्लीं आसा तांच्या आत्म्या शांती मागया. आमच्या कुटुंबांत हांव देवादीन जाल्ल्यांचो हरी एकल्यांचो उडास काडया. सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया. सोमयाच्या वैभवान ती आसून दीत. सोमयाच्या सांगाता त्या सर्गींच्या जेवणाक ती बसोवन दीत. जर तर कोणाय की तांच्या पातकाक अचकत काय लागून अजुनूय सोमयाच्या जेवणान वांटेली जावचें भाग मेळोना जाल्यार सोमी तांकां दोन नितळ करून दी. ताच्या त्या जेवणाक तांकां बसोवन दी म्हणून आज आमी विशेष तरान मागया. ह्या सकट भावंडां खातीर मोगाचें न्हू तांच्या आत्म्याक शांती मेळच्या खातीर आमी मागया आनी सांगाता म्हणया सस्नाचो विशय दी तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पांगोवन दी. समाधानान तांचे आत्मे विशय घेवन दी. आमी सस्नाचो विशय दी तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पांगोवन दी. समाधानान तांचे आत्मे विशय घेवन दी. आमी सस्नाचो विशय दी तांकां येसुमिया आनी निरंतर प्रकाश तांचेर पांगोवन दी. समाधानान तांचे आत्मे विशय घेवन दी. आमीन. मोगाचें आतां मागणी आमी घेवंक वेता. सोमयान आमकां मागलां आज परत तो उगडास करतना आमी सोमयाची म्हणलें ह्या मागणे मारिपात वळखताना सोमयाचे तें गूण करचे सकत बरेपणाचे सकत सुख संतोषाची सकत बऱ्या भलायकेची सकत समाधानाची सकत आमच्या कुडींत वाळोवन दी. आनी आमी सोमयाची म्हणलें आमकां वळखूंक ही मागणी आदार दिवन दी म्हणल्या त्या बरोबरच्यान आमी फुडें सरया. पवित्र आत्म्याक उलो मारया. पवित्र आत्म्याची सकत करपा आमच्या कुडींत ह्या मागणे वेळार शिराशिरांनी म्हणल्यार वाळोवन दी. कितेंय वायट सकत वायटपण आसा आमच्या कुडीन ह्या मागणे वेळार आमचे दान पयस सरोवन दी आनी संपूर्ण सुटका भलायकी बरेपण पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन कृपेन आमकां लाभोवन दी म्हणून ह्या कडेन मागया. पवित्र आत्म्या उलो मारया. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तेरा होते. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तेरा होते. बापान पाठयलेल्या पवित्रात्म्या जेजून बसयलेल्या पवित्रात्म्या धर्मदूतांक दिल्ल्या पवित्रात्म्या प्रवाद्यांक प्रेरण तूं पवित्रात्म्या. स्वादिकात्म्या पवित्रात्म्या वेगिस्तु देवोन ये. स्वादिकात्म्या दैविकात्म्या मुझे तेरा होते.
स्मितभूतीनार पवित्रज्ञा जीविताची जर पवित्रज्ञा भलायके दातारा पवित्रज्ञा सदा काळजी येवच्या पवित्रज्ञा स्वाधिकज्ञा पवित्रज्ञा वेगिसु देवो स्वाधिकज्ञा दैविकज्ञा मोजे मोगाचेनो सगळ्या आमी दिमी घालया सुमयेचे आशिर्वाद जोडूंक आमी फुडें वेता एक घडी भर परत आमकांत सुमयाच्या पांयान धाडाडया आमच्या कुटुंबाच्या हर एकल्याक ताच्या पांयान धाडाडया गांवांत परगांवांत आसली आमची भावंडां आमची आवय बापूय जावंक पुरो आमची भुरगीं बाळां आमची युवा जनां आमची मलगडीं प्रायवंतां पिडेस्त भावंडां परगांवांत आसली आमच्या भावंडांचे कामाची भद्रती वावरा थळार सुमयान तांकां राखच्याक सांबाळच्या खातीर आमच्या भुरग्यां बाळांकी इस्कोला कॉलेजीक वचून येतना सुमयान राखच्याक सांबाळच्याक हरी एकल्याक तांच्या कामाक वचून फाटीं येतना पयना वेळार सुमयान राखच्याक सांबाळच्याक आमी मागया कोणी आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचे खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळा येवच्या सकड भक्तिकां खातीर आज हांगासर आसच्या हरी एकल्या खातीर आमी मागया ह्या पवित्र थळाच्या बरेपणा खातीर परबेच्या समयार जायत्या जाणांनी आनी सगळे वर्सभर विविध रितींनी दान दितात सेवा दितात बरें मन दाखयतात हरी एकल्या की सुमी आपडून दी तांणी घरचे वावर तांची कृशी तांचे बिझनेस तांचे हरी एक चटवटी आशिर्वादी जावन दी बेसांवांनी भरून दी सुमी तांकां सदांच राखून दी सांबाळून दी म्हूण तांचे खातीर आमी मागया आनी परत आमकांत सुमयेच्या पांयान ताळा समर्पण करया आनी ताचे आशिर्वाद जोडूंक तायज जावन गावया गीत येद्या व्हडा साक्रामेंतांक येद्या Sacramenta, साष्टांग नमन करूया. पूर्विल्या त्या रूपाबदला नव्या रीती आर्या सल्वोन वेच्या अस्कत्री विश्वा आवार्ताचे बोलिव्या जशे बापा कशे पुत्राक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सस्वसस्ना एकाच तळ्या हर्षिता तुका दोगांयच्या स्पिरिता समसमीना वार्ता. आमेन. प्रार्थुया येसु मिया जेजू ख्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उडास तूं आमकां सोडलाय. तुझे सोडणेचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तारांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेतायन राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन.
सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानिया सर्वेश्वराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानिया सियोनाच्या निवासान बामार सियोनाच्या निवासान बामार तिच्या देव आमचे मध्ये जिवंत तिच्या देव आमचे मध्ये जिवंत हालेलुया हालेलुया सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया 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 सर्वेश्वर स्तुती करा हालेलुया मोगाल पुतसोवे औपर मोरी आशीर्वादी बघेवन सांजो देवा आम्हा पास विनंती कर बघेन कुसचे कृपेनिवर आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. दिव्यवाणी